पक्ष स्थापन करप सोपे पण पक्षा खातीर वावर करप मोठे कठीण। मोगो पक्ष फक्त हिंदू पुरतेच मर्यादित ना तर अल्पसंख्याका वांगडाय मोगो आसा। ज्या दिसा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येतली तेन्ना युतीचे उमेदवार थारायतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगला। आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक 25 जाण एकठांय जावन पक्ष स्थापन करू शकता। स्थापन केल्ले पक्ष सेव गोवा आनी शेव गोवा केले आणि ते पक्ष खंय आसा असे कितलेशेच पक्ष स्थापन केल्या। कोणी तरी पयर म्हाका सांगले आनी एक पक्ष आमचे माजी अध्यक्ष मोगो पक्षाचे स्थापन केलो आता। आणि असे पक्ष स्थापन कोणी जर केले ते चलोवप इम्पॉर्टंट। एकाच इलेक्शना पुरते ते स्थापन केले त्याच्या मनात कितें तरी वेगळे विचार असतात। सो आमचो पक्ष हिंदू पुरतो मर्यादित ना आणि त्या खातीर हांव MGP म्हणटा, म्हज्या गोंयकाराचो पक्ष MGP अशें हांवें दुसरें केलां कारण आमकां नांव चेंज करूं शकना। आमच्या पक्षाचे हेच्या पयलीं 25% जी हे आसा कम्युनिटी आसा तातूंतल्या आमदार तांच्या मतदारसंघात आमी निवडून हाडल्या आणि हे करपा खातीर फाटल्या फावटी जेन्ना म्हजे कडेन बाणावलेचो आमदार नाशिल्लो, आमदार दवरपाक म्हजे कडेन मनीस नाशिल्लो तेन्ना आय हॅव सपोर्टेड कायतू आणि कायतू गॉट इलेक्टेड। हे दुसरें एग्जाम्पल आसा। कळंगुटेक आमचो मायनॉरिटीचो आमदार आमी निवडून हाडला आणि आज हांव जें कितें सांगतालो पळय ड्युअल सिटीजनशिपीचेर तें आज ओपन जालां। हांव तें 2 वर्सां पयलीं सांगतालो। खूब जाणां दिसतालें की हांव सांगतालो तें रॉंग आणि हांव सांगता ते फक्त पयशे ते मेळयता म्हणून तांची प्रॉपर्टी आसा ते जप्त करपाक म्हणून। म्हजो विशय वेगळो आशिल्लो कारण हे जे पळय ड्युअल सिटीजनशीप घेतल्या ते आमचे धरती मातेचे सुपुत्र। हांव तांकां परत रिक्वेस्ट करता की तांणी तो पासपोर्ट सोडचो कारण गोंय राखपाचें काम आमच्या हातानूच जावपाक जाय आणि हे लोकूच ते करू शकता आणि त्या खातीर त्यांनी ते सोडचे आणि हे आमचे गोंय राखपा खातीर म्हणजे सगळ्यो गोष्टी सारक्यो जातल्यो।